रिवणाच्या त्या शाळेतल्या भुरग्यांक मेळोवंक निमणे शिक्षण मंत्री पर्रीकाराक मुहूर्त मेळ्ळो। HIV बाधा जाल्या म्हणून बोवाळ जाल्ल्या रिवण्या शाळेतल्या त्या भुरग्यांक शिक्षण मंत्री पर्रीकार शेनवारा वचून मेळ्ळो। सरकार सदांच तांचे बरोबर आसतलो म्हणून तो उतर दिवन आयला। म्हयनोभर वाद चल्ल्या उपरांत शिक्षण मंत्र्याक थंय वचूंक पयल्याच फावट मुहूर्त मेळ्ळो। भुरग्यांनी मनात कसलोच दुबाव दवरिनासतना उमेदीन रावचें म्हणून पर्रीकारान तांकां 4 उतरां सांगली। रिवणाच्या शाळेत HIV बाधा जाल्लीं भुरगीं आसा म्हूण कांय पालकांनी वाद केल्ल्यान बोवाळ घडिल्लो। गोंयभर हें प्रकरण गाजलें। स्कूल म्हणटा शाळेत तसलीं भुरगीं ना, आशिल्लीं तांकां दुसरे कडेन धाडलीं। तरीकूय कांय पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान काडलींच। म्हयन्याभरा उपरांत शिक्षण मंत्र्याक थंय वचूंक मुहूर्त मेळ्ळो। कुडचड्यार फायर स्टेशनाच्या उद्घाटनाक गेल्ले कडेन शिक्षण मंत्री पर्रीकारान सोमतीच रिवणां फावट मारली। त्या भुरग्यांक 4 गजाली सांगल्यो। खबर नाशिल्लें हें हांगा घर आसा म्हणून मेळपाक मुद्दाम आयलो इतलें सांगपाक की गोंय सरकार तुमच्या बरोबर आसा। अडचण कितें आसा जाल्यार आमकां सांगा। आमकां तशी बाकीची गोंयची भुरगीं तशीच तुमी आमचीच भुरगीं आहा। त्यामुळे आतां जशी आसतात तशीच आसत रावा। अडचण आयली जाल्यार केन्नाय आमकां सांगपाक हरकत ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। गोंयची नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय आनी आस्त ह्या NGOन अनाथ भुरग्यां खातीर नाच सर्तीचें आयोजन केलां। अनाथ भुरग्यां खातीर इतली व्हडली कार्यावळ गोंयांत तरी पयलीच। अनाथ भुरग्यांच्या कलेक उर्बा मेळना तांचे खातीर कितें तरी करपाच्या हेतान आस्त संघटने वांगडा हेमा सरदेसाय वावुरतली। बायलां आनी अनाथ भुरग्यां खातीर वावुरपाच्या हेतान आस्त हे नव्या NGOची थापणूक जाल्या। NGO स्थापन करपाचें इज अ वुमन एम्पावरमेंट एंड वी हॅव 7 डिफरंट सेक्शन। त्या सेक्शनांनी कल्चर आसा, चायल्ड वेलफेअर आसा आनी मेन ऑब्जेक्टीव विल बी वुमन एम्पावरमेंट। हो जो कॉज आसा व्हेरी जेन्युइन कॉज आसा आनी माय अपील टू ऑल द गोवन्स, आमचे सगळे गोंयकार जे आसा की तुमी सपोर्ट करा ह्या कॉजाक। प्लीज स्टँड फॉरवर्ड। हेमा सरदेसाय ह्या कॉज करपाक फुडें सरला विथ आस्त। मनशान कितलोय व्हडलो तणाव असल्यार ताचे आड लढचे। लोकांनी आपली समस्या आस्था मुखार मांडची। आत्महत्या हो समस्येचेर उपाय न्ही अशें आस्ताची वांगडी म्हणटात। बायलांनी म्हाका दिसता की आत्महत्ये सारको टोकाचो हे घेवचे डिसिजन घेवचे पेक्षा आमकां अप्रोच जाय। कितें बाबा आमी एक दुसरी गजाल आमी हे करूंक सोदता की कोणाची प्रॉब्लेमां आमचे कडेन पावली ती आमी आमच्या पुरतीच दवरतली, भायर पावची ना। हे अश्युरन्स व्हेरी गुड। सो तुम्ही उपकार करून आमकां हे करचे कित्याक आमकां तुम्ही आत्महत्ये सारको निर्णय हे टोकाचो निर्णय घेतिल्लो नाका। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। हाती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की हें पद गायत भुरगीं आनी तरणाट्यांनी दहीहंडी फोडली। गोंयभरच्या शाळांनी, कॉलेजींनी तशेंच लोकांनी एकठांय येवन अष्टमी निमतान दहीहंडीची कार्यावळ दवरिल्ली। दहीहंडीच्यो आतां कितल्योश्योच सर्ती जातात। पळयात गोंयकारांची अष्टम। हो ब्रज में जन्मे आज कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया ना। हो ब्रज में जन्मे आज कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया ना। हो नंद घर बाजे बधैया ना, यशोदा घर बाजे बधैया ना। हो ब्रज में जन्मे आज कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया ना। हो ब्रज में जन्मे आज कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया ना। आम्ही 18 तारखेक दहीहंडी साजरा करतात म्हज्या कोटाकडे पायलट रिक्षा संघटना मेळोन। त्यांना आम्ही ह्या वर्सा जायते प्रायज दवरलेले आसात। पयलो प्रायज बालगोपाल कृष्णांक 4000, 3000 आनी 2000 दवरला। तेच्या उपरांत मदीं खुबशे डान्सीस आसात आनी तेच्या उपरांत मदीं स्पोर्ट्स प्रायजीस आसात। तेन्ना सगळ्यांनी मेळून येवचें आनी आमचो कार्यक्रमाक शोभा हाडची। इतल्यान खबराची तर हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।